बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतनान तोंडान उचारून वायटांतल्यान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यवान सुदान सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आयच्या मिसांत आमी मागुया सांतानो ग्रेससाच्यो आत्म्या पासत, तसोच वाडदीस संभ्रमता कमला किरकेता पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्लें परस चड आनी तांणी आशिल्लें परस चड तूं दिताय. जे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. जोयल प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रां जागी जायात, जोसेफताचे फालक्याची वाट धरात, कित्याक भोंवतणचे सोर राष्ट्रांची नीट करूंक तुंय हांव बसतलो. शेताक कोयती लायात, तें पिकलां, धाकांची कुळमी भरल्या, वचात आनी मोळात. धोणां भरोन वतात, तांचें खोटेपण एकदम वाडलां. निर्णयाच्या फालक्यान उरपोंजीच्यो उरपोंजी, कित्याक निर्णयाचे फालक्यान सर्वेस्पराचे दीस लागीं पावला. सुर्या आनी चोनरीम काळे जातात, नखेत्रांचो पोरजोळ देंवता. सर्वेस्पूर शिवनान तान गोरजो घालता.
जेरुजल्यान तावन आपलो थाळो आयकोसो करता. स्वर्ग आनी पृथ्वी कांपतात, पूण सर्वेस्पूर आपले पोरजेक आसरो जातलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवाक खोट्टा जातलो. तेन्ना हांव शिवनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार बिराड करूंक रावता तो तुमचो सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. जेरुजल्यान पवित्र जातोलें आनी पोरकी मनशां थंयच्यान आनीक केन्नाच वेचिनात. तो दीस येतलो तेन्ना पर्वताचेर नवो सोरो परजळटलो आनी दोंगराचेर दूद व्हांवतलें आनी जुदाचे सगल्या नदींनी उदक व्हांवत धांवतलें. बाबुलाच्या फालक्यान उदक दिवंक सर्वेस्पराच्या घरांतली एक जोर फुट्टली. जुदाच्या पुतां धुवाक पिडापीट दिल्ल्यान आनी ताचे निरपराधी रगत तांच्या देशांत वारयलेलें. इजिप्त ओसाड पडलेलो जातलो आनी एदोम एक पाड अरोणें, पूण जुदयांत सदां सर्वदां लोक रावतलो आनी जेरुजल्यान सदांकाल तोखतलें. ताच्या रोगताचो हांव सूद घेतलों आनी कोणाक कास लायल्या शिवाय सोडचो ना आनी सर्वेस्पोर शिवनान आपलें ठिकाण करतलो. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरी जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सुदरेचे खांबे. जबाब: बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. सगल्या संवसाराच्या दुनिया मुखार परवट मेणा उर्वी कोट्टा. अंतरळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब: बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. प्रमाणीक मनशाक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगडटा. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सवें संतोष बरी जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब: बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सवें संतोष बरी जायात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. सोमिया. जेजू लोकांचे उरपेंची लागीं उलयता. थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळला तो कुस्वो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. पयले वाचपन आमी आयकलां, राष्ट्रांनो जागी जायात म्हणून.
आणि खेरीत भाशेन जोएल प्रवादी आपल्या इस्रायल पुर्जेक सांगता एके भाशेन जागी जायात म्हणून. कित्याक काय कसले जाग हाडूंक सोदता काय एके भाशेन जो भावार्थ ती येतात तातून जागे जायात तो म्हणटा. आनी ह्या वाचपान आमी उदी करून पळयतात जी कोण वायट मनशां कशीं जियेतात आनी जी बरी मनशां कशीं जियेतात. न्हू जर तर शेत पिकलां जायत तें आमी खातोतात आनी ओके अशेंच भाशेन कितें जर तर जे कोण आपणाचें जिवीत बरे भाशेन जियेनात तांची लुवणी जाता. पूण अदीक करून ह्या वाचपान एक बोरवासाचें उतर म्हणल्यार सर्वेस्पर म्हणटा लोक म्हज्यान आसरो घेतलो, हांव लोकांचो खरो आसरो जातलो. आनी खरेपणी आमच्या सगल्या जिविताचो खरो अर्थ खरें आसरो खरें बिराड म्हणल्यार सर्वेस्परूच. आनी ह्याच सर्वेस्परान आमचे जिविताची खरी खुशालकाय मेळटा न्हय म्हूण संवसार वस्तूंनी. आयज शुभ वर्तमानान आमी कितें पळयता काय न्हू एक वस्तुरी येवन म्हणटा जेसूक म्हणटा ज्या आवयन तुका दूद दिलां ज्या ओड्यान तुका दूद दिलें तें बागी. आमी आतां सगळीं देवाची फामील न्हू सगल्यांक बालती मेळ्ळा सगळीं आमी क्रिस्तांव. पूण जेजू आमकां केन्ना उदीक बागी म्हणटा काय आमी आयजच्या वाचपान पळयता जी कोण ताचें उतर पाळटात आनी सांबाळटात तेन्ना आमी उदीक सुभागी. उदीक करून ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता देव आपले पुर्जेक पवित्र करूंक आयला. पवित्र करचें म्हणल्यार एके भाशेन पवित्रपण जावन आसा ताचो त्या लोकांचो संबंद देवा लागीं. पवित्रपण कोण आपणाकूच करिना न्हू. नो वन वॉन्ट्स टू बी होली बाय हिमसेल्फ. हें पवित्रपण कित्याक सांबाळटा काय कित्याक देवाची भुरगीं म्हणून देव आमचो बाप पवित्र म्हणून आमी पवित्र कशें येतात. संवसाराक लागून दाखोवंक हें पवित्रपण न्हय पूण एके भाशेन म्हजो मोग ह्या सर्वेस्परां सवें. आनी अशेंच कितें ही आमची आयज मारिया आमच्या मायेची खबर आमी आयकता ह्या शुभ वर्तमानान कशे भाशेन जेजूक तिणें सांबाळलो. पूण जेजू ओदी करून तिणें आपल्या जिवितान सांबाळलो ताचें उतर पाळून. आयज पयले वाचपान आनी एक उतर येयलां तें म्हणल्यार निर्णय. आमी निर्णय घेतात काय आमच्या जिवितान आर वी टेकिंग द प्रॉपर स्टेप्स प्रॉपर डिसिजन्स फॉरवर्ड. कसले स्टेप्स घेवंक जाय तें म्हणल्यार सदांच आमी देवाक चूज करूंक आनी आमच्या चालत्या जिवितांनी ज्यो वस्तू आमचे फुडें येतात थिंगासो निर्णय घेवंक हांव देवाच्या मोना प्रमाणे फुडलें पावल घेतात काय म्हणून. आयज ह्या मिसान मागुयात ह्या जेजूची कृपा तो आमच्या निर्णयान आमकां आदार दितलो. तो आमकां कृपा दितलो ताच्या मार्गार बरी भाशेन चलूंक. पवित्रपण सुजमुया आमचे वरवीं न्हय समाजाक दाखोवंक न्हय पूण हें पवित्रपण उदीक करून देवा सवें आमचो मोग तो. लोक आमी कितलो पवित्र he will see an outward life. पूण उदीक करून जेजू आमचें सगल्यांचें भितरलें जिवीत तो पळयता कशे भाशेन आमी जियेतात. पवित्रपण म्हणजे जे कोण देवाचें उतर पाळटात आनी सांबाळटात. हेंच पवित्रपणाचें जिवीत जेजून जियेलेलें जिवीत आमी जिवंक बरे भाशेन ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देया बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सोबीच्या देवा सुरविस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवणेची पवित्र रीत समोर उबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही तुझी सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगलें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सोमेस भक्ता सांगाती ते मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेत घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायऱ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोदवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. पिता क्रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. तुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थूया. चड पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचे जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सगळे तुमचे सगळे आसूं. चड पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत गावया गिताचो अंक T23.